पंचायत वेंचणुको फुडें धुकलपा फाटल्यान सरकाराचो कसलोच हेत ना। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण वेंचणुको फुडें धुकलिल्ल्यो। ह्यो वेंचणुको पक्ष पावंड्यार जावपाना। फाल्यां कोणूय वेंचूं येवं, शेवटाक भाजपाकच तेंको दितलो। देखून सरकाराक वेंचणुके फुडें धुकलपाची कसली गरज? पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होचे हे युक्तिवाद। भारतीय नौदळ आणि रान खात्यान झाडां लावपाची मोहीम सुरू करून वन महोत्सव मनयलो। पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन थंय हजेरी लायिल्ली। उच्च न्यायालयान हालींच वेंचणुको 3 म्हयन्यां उपरांत घेवपाची सरकाराची मागणी भायर आयिल्ली आनी ऑगस्टांत वेंचणूक घेवपाचे आदेश दिले। वेंचणूक फुडें धुकलपाचो भाजपाचो कट न्यायालयान भायर आयलो असो आरोप काँग्रेसीन केलो। हाजेर जाप दितना माविन म्हणटा, सरकाराक वेगळीच वेंचणूक घेतिल्ल्यो जाय आशिल्ल्यो, पूण ओबीसी राखीवताये खातीर ट्रिपल टेस्ट गरजेचे आशिल्ल्यान सरकाराक मातसो वेळ जाय आसलो। आयकात माविनाक। A panchayat election is not fought on party lines. So what do the government stakes are? Why does the government want to delay? There is no such thing. पण अशें चित्र दिले घेता की गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू डिले द इलेक्शन. कितें फायदो गव्हर्मेंटाक? सुप्रीम कोर्टानूच मध्य प्रदेश आनी बॉम्बे ते जजमेंटान आदेश दिता आसतना सांगिल्लें यू हॅव टू फॉलो द ट्रिपल टेस्ट टू हॅव ओबीसी रिजर्वेशन. ते आमचे ट्रिपल टेस्ट फॉलो करता म्हणून मातशें आमी टायम मागलेलो आनी आमी मागीर आमकां आदेश आयलो हायकोर्टाचो 45 डेजा भितर इलेक्शन करपा जाय म्हणून. आमी सगळे ऑफिसरांक बसयले की ते कंप्लाय करपा, सेन्सस आहा ते घेवपा आनी जे ओबीसी कमिशना कडेन जे डेटा आहा ते दोनी मॅच करून व्यवस्थीत धाडून दिवपा. एक विका भितर आमी धाडपाचे आशिल्ले. मोदी इलेक्शन कमिशनान ओबीसी वॉर्ड ते घालनासतना नोटिफाय केले. सो मागीर कितें तेजो परिणाम जालो तुमी पळयला. मातशें कन्फ्युजन कशें जालां, पूण गव्हर्मेंट सॉल्व करतलो. गव्हर्मेंट सुप्रीम कोर्टान वयता कित्याक आमी मागताले फकत 1 म्हयनो हो हार्डली 3 वीक्स. 3 वीक्सान कितें जावपाचें हांव नको. कितें वायट जावपाचें आसलें तें आनी 3 वीक्स आमकां मेळ्ळ्यार व्यवस्थीत जावपाचें. आनी आमकां कितें इंट्रस्ट आहा जी टिका करता हिंगा अशें थोडे उलयता की आमकां ते डिले करून कितें मेळटा. आमकां जाय जाल्यार जाता तितले बेगीन आमचे सरपंच आनी पंच आपल्या जाग्यार येयल्ले जाय. गव्हर्मेंटाक मातशें पूण इंट्रस्ट ना. आनी तुमी जाणा आमी रुलींग पार्टी आसा. पयरूच इलेक्शन जालो, आमी निवडून आतांच येयल्ले आसा आनी कोणूय इलेक्ट जाल्यार लास्टाक कितें जाता दे ऑलवेज ग्रेविएट टुवर्ड्स द रुलींग पार्टी. तांकां कामां जाल्लीं नाका, सरकाराची मदत नाका. सो कितें चिंतप तें म्हाका हें समजना की आमी मुद्दम डिले करता. कितें म्हूण इंट्रस्ट आसतली आमची. आमकां बिलकुल डिले करपाक नाका. एवरीथींग हॅज बीन डन इन अ व्हेरी ट्रान्सपरंट. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.